हांवें नांवय ना आनी सर्वे नंबरय ना आनी ल्हान न्हय ते 200 आनी 300 स्क्वेअर मिटर न्हय नियर अबाउट 10,000 स्क्वेअर मिटर पण हांगा जे मेन्शन केला पळय ऑफिसरांनी परत मिस्टेक केल्या जाय जाल्यार हांव सांगता ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता वचून सायट पळोवची कितली एरिया ती हांगा 3,882 हांगा मेन्शन केल्या क्लियरन्स सर्टिफिकेट इशू केला 13/7/2016 नाही पण ते आज जर पैसा तू टेबल कर स्पीकर सर सरकाराक लिपोवपाचें कांय ना पण हांगा आमदाराचो जर आक्षेप आहा की खंयचे प्रोजेक्टाक चुकीचें क्लियरन्स दिल्लें आहा ताज्या मतदारसंघात आमी तें रिव्यू करपाक तयार आहा आमी थंय वचून पर्सनली इन्स्पेक्ट करपाक तयार आहा देर इज नथींग टू हायड स्पीकर सर ताजे प्रश्नान आनी ताजो पयलो प्रश्न आहा स्टार LQ 3A तातूंत तुवें एनवायरमेंट क्लियरन्सीस मागल्या सो बेसिकली वी कॅन अंडरस्टँड दॅट यू आर ट्रायंग टू come and corner certain projects which could be legal or illegal. तुका जर पर्टिक्युलर प्रोजेक्टाचो कितें प्रॉब्लेम आहा तूं म्हाका नांव सांग वी विल सी दॅट वी इन्वेस्टिगेट इन टू दॅट प्रोजेक्ट. 1,000-2,000 हे सगळेच मोर दॅन 5,000 10,000 स्क्वेअर मिटर कन्वर्टेड लँड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर आनी सगळी डिटेल आहा ते आमी सगळी फायलीची डिटेल मागून घेतले आहा. ताजो चेंज ऑफ लँड यूज 2012च्यान जालो म्हणटा तूं कित्याक जावंक शकना वर्जन बंद जाल्लें आहा ना पळय कशें केलें हे पळय हे लायसन जे क्लियरन्स सर्टिफिकेट दिलात सद्या तातूंत 9 बंगले आयल्यात. ही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी GCZMA सो GCZMA कडेन आमी धाडिल्ल्यो आहात 2 केसी ज्यो हांवें तुका सांगल्या एक्स्ट्रा आहा तूं म्हाका सांग आनी धाडया. मॅटर इज पर्टेनिंग टू कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी लेट हिम गिव इट टू मी आय विल आस्क ऑथॉरिटी टू एक्ट ऑन इट. Second, without town planning clearance, no construction can come up. So will the minister assure that he will look into both these matters and take immediate action? Now, I was suggesting, since you are taking measures and since you are very cooperative, why don't you appoint a small committee? But there are certain amendments to the acts, bills of which are being moved in the House. These will also act as a deterrent. Because we are trying to look, strike at the root of the issue. The root of the issue is that lands are being converted illegally. Orchard lands are being converted illegally, for which we are bringing a bill to the House. And I think cooperation of every MLA is sought to see to it that there is planned development in the state.